इंडिया अलायन्साचे वांगडी आणि आमचे अलायन्स पार्टनर सगळे पार्टीचे वांगडी आज आम्ही हिंगा प्रोटेस्ट करपाक आझाद मैदानान सगळे पीसफुली प्रोटेस्ट कोतले आणि प्रेसाक अड्रेस कोतले म्हणून आम्ही एक फुडारपण आमचे आम आदमी पार्टी दुसरे सगळे इंडिया अलायन्साचे पार्टनरान घेतलेले. पण आज तुमकां सगळ्यांक दिसलोले हा जे आझाद मैदानाक आमकां आझादी मेळपाक जाय आसली, विच इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट एंड इट इज अ प्लेस मार्क टू प्रोटेस्ट. पण आज जावं हे पुलीस फोर्स घेऊन ही गुंडागिरी हुकुमशाही हो बीजेपीचो सरकार आणि त्याचे सगळे वांगडी आज जी हुकुमशाही देशभर जी चल्ल्या, जावं बीजेपी तेंगेले अलाय एनडीए, जावं शेजारी सोयरे भाव ईडी, भयण सीबीआय आणि सासपाय आयटी, हे सगळे मेण आज ही हुकुमशाहीचो म्हाका दिसता खून केलेलो हा. इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आणि जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन मुखार सरता या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचेरूय प्रयत्न जाता टू सायलन्स आवर वॉइसेस. आज जे दिल्लीच्या गावांत जे जाला, जावं झारखंडच्या गावांत, it is for the first time in the India's independence that 2 sitting chief ministers have been arrested, and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal, but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी बुरयला आज म्हाका फाल्यां तुकमू. आणि ही दादागिरी आणि हुकुमशाही जी बीजेपीचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता, पयलो प्रयत्न करता टू बाय आउट दी ऑपोजिशन. आणि जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी सीबीआय आयटी तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा. आणि जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध, जोरीतोर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा पयच्या दिसाक आमच्या काँग्रेस पक्षाचे अकाउंटूय सगळे फ्रीज केले. आणि जेन्ना आज एक इलेक्शनाचो माहोल जाला त्या वेळार जेन्ना इलेक्शन जो आमचो आमी आतां उलयले ते कडेन की बाबा वॉट स्टॉप्स अस फ्रॉम अड्रेसिंग द प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आमगेली बंद करपाक ही दादागिरी ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. आणि आज जरी तो तुम चयल्यार सगळे पक्षाचे विरोधी पक्षाचे सगळे हिंगा आमदार आहाय, आमी एकठांय रावन गोंयचे प्रश्न मांडटाय, गोंयचे बरें चिंतपाक. आज आमचेरूय जायतो प्रेशर घातलेलो आहा, पूण आमी गोंयकारां पासत सदांच मुखार आमी लढटले. जे इश्यू आज पार्लिमेंटरी जेन्ना इलेक्शन जेन्ना अनाउन्स केला आणि हे बीजेपी सरकार आमकां सांगपाक सोदता की तुमी दिव्यो पेटोयात पूण तुमकां तेल मेवचें ना, तुमी उजवाडी घेवन मुखार सरात पूण तुमकां माचीस मेवचें ना. ह्या क्रिकेटी मॅचींत ते बॅट आनी पॅड घेवन मुखार आहाय पूण आमकां बॅट आनी पॅड ना. पूण ह्या बीजेपी सरकाराक हांव सांगपाक सोदता, जेन्ना ऑपोजिशनान तुमकां एक्सपोज केला, तुमचो बॉल गार्ड एक्सपोज जालेलो आहा आनी हो जनता रायट टायमाक रायट बॉल घालून ही विकेट तुमगेली फोडटले. हे इलेक्शनाक दाखोवन दितले, कित्याक हे इलेक्शन जे आहा दिस इज अबाउट द सर्वायवल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट डिक्टेटरशिप. आणि what Arvind Kejriwal done to the country is it has united all the opposition members together, irrespective of our party alliances. Today we are together, we will fight together. आज आम्ही जेन्ना we are addressing before राम राज्य जावपाक जाय म्हणून जे बीजेपी घोषणा करता, पूण ही दादागिरी दाखोवन दिता हे सगळे रावण राज चलता म्हणून, dictatorship चलता म्हणून. So we are confident that the people of Goa, along with all the opposition MLAs, we will make sure, and the BJP जे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंटान सांगला जे IB रिपोर्ट आहा, they are sure that they are going to lose. जो कॅन्डिडेट तेमी जेन्ना when they announce a candidate, आज कितें दाखोवन दिता, हे दाखोवन दिता की there is no one in the rank and file of the BJP
to contest in South Goa. आमकां पयलीं तुमी पळयलां आसतलें कशे तरेन भितर येवपाक दिनाशिल्ले. वी ओनली वॉन्टेड टू एड्रेस मिडिया. दीस वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट. आमी लोक घेवन येवना, आमी क्रावड घेवन येवना. पूण अशें आसतना एक आझाद मैदानार ज्या जाग्यार कोणाकय हांगा भितर सरपाचो रायट आसा थंय तांणी इलेक्टेड लिडर्स ऑफ गोवा तांणी आज बंद केले भितर येवपा सारकें. हातल्यान बीजेपी कितली भिला ती कळटा. हो प्रोटेस्ट दीस एड्रेस वॉज ओनली टू टेल द पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया की आमचे बाब अरविंद केजरीवाल जे आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांकां कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीन आपले एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हांव जे म्हणटा ईडी नो लॉंगर एनफोर्समेंट डिरेक्टर. इट इज बिकम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी. तांणी कशे तरेन इलिगली तांकां अरेस्ट केला ते प्रोटेस्ट ताका एक ताजे बद्दल उलोवपाक आनी आमचें तांकां समर्थन दिवपाक आनी तांचें ताका समर्थन आसा म्हणून सांगपाक आज आमी जेन्ना ही मिडिया ब्रिफींग दिवपाक आयिल्ले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ट्रायड टू स्टॉप अस, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आनी पुलीस डिपार्टमेंट ट्रायड टू स्टॉप अस फ्रॉम एंटरिंग आझाद मैदानांतल्यान जी भंय निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टी भितर तो दिसून येता. आमी आज सगळे एकठांय जाल्या आनी हे एकठांय हाडपान बाब अरविंद केजरीवालाचो मोठो मोलादीक वांटो आसा. हे कोणाक वेगळे सांगपाची गरज ना. देशभराचे वेगवेगळे पार्टीचे लोकांक तांणी एकठांय हाडले आनी आज आमी गोंयान जी एकवट पळयता, आज जी गोंयान एकवट पळयता ताकाय आमी सगळे मेळून जबाबदार आसा आनी लोकांचे जे विशय आसा ते एकत्रीतपणे आमी सगळे मेळून मांडटले. हांगा आमी एक जाल्यात बाब अरविंद केजरीवालाचे अरेस्ट जे जाला कोड ऑफ कंडक्ट आसतना हो एक अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट. केन्नाच कोड ऑफ कंडक्ट आसतना नॉन पॉलिटिकल केसीचेर खंयचेच येदे व्हडले लिडराक चड करून एक मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करूंक ना. ही केस नवी न्ही, ही केस पोन्नी केस. अरेस्ट करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक पयलीं करपाचो. तुमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन ताका अरेस्ट करतात हो एक प्रेसिडेंट जावपाक शकता. हें जर दिल्ली पचता जाल्यार फाल्यां हें गोंयांत जातलें. गोंयां ओपोजिशन लिडराक भितर उडयतले, वो कोण चड उलयता ताका भितर उडयतले. सो युरीन सांगला ते भशेन आज ताका जाल्यार फाल्यां म्हाका हें. सो हो एक कॉमन कॉज जाता. कॉमन कॉज की लोकशाय जिती दवरूंक जाय आनी आमी खूब गॅरंटीज आयकल्या ह्या दिसांनी. ही गॅरंटी ती गॅरंटी सगळे बॅनर तुमी पळयले आसतले. कोणेच एक गॅरंटी दिवंक ना की लोकशाय जिती उरतली म्हणून. दिल्या खंय वाचले तुवें आयकले तुवें खंयची एक गॅरंटी की बाबा लोकशाही जिती उरतली म्हणून. ओपोजिशन म्हणटा तें आसतलें काय ओपोजिशन मुक्त भारत हें जातलें काय म्हणून. ओपोजिशन हें आसूंकूच जाय. राम राज्य म्हणल्यार कितें. आज आमी प्रभू श्री रामाचे फुडें रावन तुमकां एड्रेस करतात इतल्याच खातीर कित्याक लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणटा तें आसपाक जाय. एक मनीस पॅड घालून खेळटलो दुसऱ्याक पॅड घालून दिवचे ना. हात बांदून एक हातान क्रिकेट खेळ म्हणटलो तो मनीस जिखूंक शकना. सो इतलें बायस्ड जेन्ना सिस्टम जाता ते आज बीजेपी करता फाल्यां बीजेपीकूय फेस करचें पडटलें. आनी ताजे खातीर लोकशाय म्हणटा ती वतली. आमचो देश पाकिस्ताना भशेन जातलो बनाना रिपब्लीक. हो बनाना रिपब्लीक जावंक जायना. आनी गोंयांतल्यान गोंय म्हणटा तें एक सुसंस्कृत प्रदेश जंय ह्या आझाद मैदानाचेर आमी झगडून आमी पुर्तुगेजा कडच्यान आमी मुक्त जाल्ले. हो सिंबॉल आशिल्लो. आज आझाद मैदानार भितर येवपाक ते म्हणटा परमिशन आहा काय म्हण तुजे कडेन. आनी तो कोण बसला तो हो चीफ इलेक्शन हो स्टेट इलेक्शन कमिशनर तोय बावडो भायलो. ताकाय कोणें सांगला तो घणसाबैल जाला. त्या घणसाबैल हांगा चलचें ना. हाजे पयलीं आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनराच्या अगेन्स्ट सुप्रीम कोर्टान पाविल्ले आहा. सो दे कॅनॉट बी एजंट्स ऑफ द गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट शूड कीप इट इन मायंड that there is still the court alive in the country. ज्युडिशरी म्हणटा ती अजून जिती आहा. इलेक्टोरल बॉन्डान दाखोवन दिल्लें आहा की कितलेंय तूं लिपयलें जाल्यार केन्ना तरी तें भायर येताच. सो एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही. चड करून कितें की मॅन रिस्क म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आसता. की मॅन म्हणल्यार थोडे पॉलिटिकल पक्ष आसतात की एक मनीस तांचो सेंट्रल लिडर आहा. आम आदमी पार्टीन स्टार ऑफ देअर कॉन्स्टलेशन इज अरविंद केजरीवाल. तो मुख्यमंत्री आहा, तो तांचो पार्टी प्रेसिडेंट आहा. ताका कडून तूं भितर उडयता. भितर असो उडयता अशे केसीन की द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. तो भायर सरतलो प्रोसेस करून वो करूंक आनी पावना तो प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट. And this arrest has also echoed in the German parliament. It is echoed abroad, not only in the country, by international community, developed nations of the world who are part of the UN Security Council. ताणी म्हणिल्लें आहा की देशाचे कॅपिटल सिटीचो मुख्यमंत्री कॅपिटल स्टेटीचो मुख्यमंत्री भितर उडयतात इलेक्शन 2 म्हयने आसतना. हें कितें काय म्हणून. सो लोकशायेक आमच्या देशान जिती उरतली काय ना हो प्रश्न जाला. इलेक्शन जिखप हो प्रश्न न्ही.
इश्यू आहा की इंडिया जर जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली आणि NDA जिखली जाल्यार लोकशाही जिती उरतली म्हणून कोणे गॅरंटी दिवंक ना अजून. आयकले तुवें खंय की मिडिया जिती उरतली. तुम्ही मिडियाय आहा, सगळे मिडिया बायस्ड म्हणना हांव, पण खूप जाण बायस जाल्ले आहा. मिडिया ऑर्गन्स आर डोनेटिंग अंडर इलेक्टोरल बॉन्ड आणि उरला कितें. आणि गोंयान दिश्टी पडटा. गोंयान आमी थोडे चॅनल जे मानतात की आमची पूर्व दिशा म्हणून हे न्यूज म्हणटी हे सांगता ती पूर्व दिशा म्हणून तांणी पयशे दिल्ले आहा थंय वयर. तो उरला कितें, कोणाक बिलीव करपाचो. सो म्हाका दिसता आमी जे हांगा आयल्या हे एक प्रतीक. इतले लोक आमी निवडून आयिल्ले लोक, आमकां नॉमिनेट केल्ले लोक न्ही आमी, आमचे फाटल्यान लोक आसा. आमी आज इतलेच आयल्या कित्याक आमकां खबर आहा की शिगमो चालू आहा, लोकांक हाडून कॅपिटल सिटी ऑलरेडी स्मार्ट सिटी म्हणून कॉलॅप्स जाल्ली आहा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आमकां कॉलॅप्स करपाचें नाशिल्लें. आनी आमी कसलेंच वायलंट एजिटेशन न्ही. दिस इज नॉट अ एजिटेशन, दिस इज एड्रेसिंग द प्रेस इन अ सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेसी. आझाद मैदान म्हणटा सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेसी. आणि प्रभू श्रीराम म्हणटा ते राम राज्य हाडपाक वेलफेअर स्टेटाचो जो बॅकबोन आसता तो डेमोक्रेसी, ती लोकशाही. ब्रज जुमला पार्टीक एकूच सांगपाक सोदता की जनशक्ती येता त्या लोकसभे एकठांय येतली आणि या बीजेपीक भायर उडयतली. आज आमी सगळे जाण हांगा समर्थन आमचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याचे अरेस्ट हाका समर्थन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाले. आज जे इंडिया एलायन्स जे आज आमी एकठांय जाल्या एक अरविंद केजरीवालाकून हो जो थॉट प्रोसेस जो आहा, जो तो थॉट प्रोसेस तुमच्या भितर घायलो आहा, सो थॉट प्रोसेसा वयल्यान आज चोयला की आज कितलेशे अरविंद आज दिसती पडटले तुमकां. हे इंडिया एलायन्सांतल्यान तुमकां कितलेशे अरविंद दिसती पडटले. कित्याक इट इज अ थॉट प्रोसेस. इट इज नॉट द फेस, इट इज नॉट द पार्टी, इट इज द सोच, इट इज द थॉट. आणि आज हो थॉटाक तुमी भितर घालपाक सोदतात आणि ते देखून इलेक्शन कोड लागू जाल्लो आसता. सो म्हाका दिसता आज हे डेमोक्रेटीक फॅब्रीक जे तुमी डिस्ट्रॉय करपाक सोदताय हे डिस्ट्रॉय करपाक कोण दिवचो ना. आणि हो गोंयचो जनता आणि आख्खी इंडियेची जनता आज एकठांय जावन आज हे बीजेपी सरकाराक आणि हे बीजेपीक दाखोवपाक मुखार सरली आहा. माननीय मुखेलमंत्री बाबा अरविंद केजरीवाल हाजी जी अटक जाल्ली आसा ईडी मार्फत, जी एक्सटेन्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी आसा ताज्या मार्फत, ताजो गोंय राज्य शिवसेने वतीन हांव निशेध करता. हाज्या पयलीं हांवें निशेध व्यक्त केल्लो आसा आणि आज जितले ओपोजिशन आसा ते सगळे जाण एकठांय येवन हांगा निशेध व्यक्त केला. ही तर एक थोडक्यान प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, पूण पुलिसांनी ताका एक स्वरूप आंदोलनाचें दिल्लें आसा. आणि कशा तरेन दबाव ओपोजिशनाचेर हाडपाक चालू केल्लो आसा हे आमकां दारानूच आझाद मैदानाच्या कळ आसतले. म्हणून जशे त्या गेटींतल्यान आमी आझाद मैदानार भितर पावले, आमच्यान एक आमी इंडिपेंडंट जावन भितर पावले, तशें म्हाका दिसता देशाकूय ह्या खेपे बीजेपीच्या तावडींतल्यान लोक सगळे आझाद करपाचे आसा. आणि ही ताजी नांदी अशी म्हाका दिसता. कारण आमी जर पळयत जाल्यार ईडी मार्फत जर ईडी बायस आशिल्ली जाल्यार इलेक्टोरल बॉन्ड जे आसा अनबायस आशिल्ली जाल्यार इलेक्टोरल जो बॉन्ड आसा तातूंत जो घोटाळो जाला ताजेर ती बीजेपीच्या खंयच्याच व्यक्तीक समन्स धाडिना. अरेस्ट करपाचे तर खूब पयस, पूण समन्स सुद्दां सद्या धाडिल्ली ना. अशी परिस्थिती ईडीची आसा. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा की ईडी जी आसा ते बीजेपीचे एक डिपार्टमेंट जाल्ले आसा. आणि हांव चड वेळ हांगा घेना, हांव फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता. बाब विजयान जशें म्हणलां की गॅरंटी सगळ्याक बोर्ड आमकां दिसता मोदीची गॅरंटी. प्रत्येक मनशान याद दवरची कसली गॅरंटी ती. ही गॅरंटी आसा हिंदुत्व सोपोवपाची. कारण जर परत भाजप आयले जाल्यार एकूच देव आसतलो लोकांचो, तो म्हणजे मोदी. हे करपा खातीर तो सगळ्याक गोड लायता. कारण आता राम मंदिर जाल्लें आसा. राम आमचो प्रभू श्रीराम जाका प्रत्येक लोक हांगा मानता, प्रत्येक भारतीय मानता, ताका सुद्दां ह्या मोदीन आपल्या बोटाक धरून दाखयल्लो आसा. व्हेरी क्लियर जाता. आमी आयज हांगासर आयिल्ले आसा. अरविंद केजरीवालाच्या अरेस्ट आमी कंडेम करता. सिव्हिल सोसायटी म्हणून सुद्दां भायर सरलेले आसा. नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन एंड नॉट ओन्ली ओपोजिशन, सिव्हिल सोसायटी सुद्दां आयज भायर सरलेले आसा हो कंडेम करपाक लागून. पहिली गजाल विचारूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमीच ते 35,000 कोटीचो मायनिंग स्कॅम आसपी मनीस दिगंबर कामत म्हणटाले, आयज तो अरेस्ट जाला. तो तुमच्या पार्टीन ना मरे आयज. म्हणल्यार तो जेन्ना पार्टीन भितर सरता तेन्ना काय प्रॉब्लेम ना. म्हणल्यार जे कोण करप्शन करून तर बीजेपीन भितर सरता जाल्यार ते क्लीन. हे क्लियर करून दाखयल्लें आसा. दुसरी गजाल, आयज ह्याच आझाद मैदानाचेर हो आझाद मैदान कोणाक लागून गोंयकारांक आझाद करून दिल्ले हे आझाद मैदान. आणि ह्या आझाद मैदानाचेर बायलां 70 इयर्स बायलां काही दीस पयलीं
जेन्ना आमचे भगत सिंगाच्या दिसा भगत सिंग शहीद दिसा हांगासर आयिल्ली ती 70 इयर्स ओल्ड तांकां डिटेन करून हेच मनीस आशिल्ले हांगासर जे आसा पळय तेच मनीस आशिल्ले अरेस्ट करून तांकां दोनापावल व्हरपाक म्हळ्यार आयज व्हेरी क्लियर जाता हे कोणाच्याच वांगडा ना. नारी शक्ती म्हणटा नारी शक्ती गोंय पैशाकार शक्ती ती नारी शक्ती म्हणून मुगे प्रमोट करिनाका तिका पैशाकार शक्ती म्हणून तुम्ही प्रमोट करता तुमचं नारी शक्ती म्हणटाले जाल्यार ती 70 इयर्स जी बायल मनीस आशिल्ली लुमिना तिका हांगासरल्यान अरेस्ट करपाक तिच्या वांगडा जी बायलां आशिल्ली पळय त्या दिसा शहीद भगत सिंग शहीद दिसा त्या दिसा तिका अरेस्ट करून हांगासर डिटेन करपाचें नाशिल्ले तुमी खरेंच तर नारी शक्ती आयल्या जाल्यार ती आज आझाद मैदानाचेर आझादी ना म्हणजे आझाद मैदानाचेर कोणी येवन उलयतालो तें सुद्दां आयज बंद जाता अशी परिस्थिती आयज देशांत निर्माण जाल्ली आसा आनी गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा. आयज सगळे आमी एकठांय आयल्या सॉलिडिटी दाखोवपाक की आमच्या दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याक कसो अरेस्ट केला कशें हॅरेसमेंट चालू आसा वेगळे वेगळे पक्षाचे हॅरेसमेंट चालू आसा कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. हांव बाकीचे इशू परत रिपीट करनासतना जर तर तुमी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करतात त्या हेचेर जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका कितलेशेच पावटी अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान सांगलें की जो ओर आसा तो ओर ऑक्शन करपाक जाय आनी गोंयचे कॅबिनेट रेझोल्युशन घेता की तो ओर काडटा आनी ते मायनिंग कंपनीक दिता आनी तुमी तो सेल करपाक लायता. तेजे नंतर गोवा फावंडेशन हायकोर्टान वयता आनी हायकोर्ट सांगता विचारता सरकाराक तूं ती पॉलिसी फाटल्यान घेता काय आमी ऑर्डर दिवं आणि त्याच्या नंतर कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करता परते आणि पहिलीची ऑर्डर रिव्हर्स करता. हे केदे व्हडले स्कॅम हे केदे व्हडले करप्शन म्हणजे जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता ही प्रॉपर्टी सरकाराची मुख्यमंत्री आणि त्याचे कॅबिनेट सांगता ही प्रॉपर्टी मायनिंग कंपनीची म्हणून आणि जो सेल जालो जो ओवर सेल जाला आणि तेजेर रेव्हेन्यू येयलो त्या हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन ईडी कित्याक करना. दुसरे आता एक्सायज स्कॅमाचेर इशू आसा. गोवा GMR जी कंपनी आसा तेका मोपा एअरपोर्टाचेर एक्सायज लायसन्स दिले वयता ते एक्सायज लायसन्स दिता आसतना ऑक्शन कित्याक गेले ना ते एक कंपनी कित्याक दिले. जर त्याच धर्तरचेर तुमी ते हें करतात जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्र्याक ईडी येवन कित्याक अरेस्ट करना आनी हो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जो गोंयच्या सरकाराक जाल्लो आसा आनी एअरपोर्टाचेर जेन्ना तुमी लायसन्स दिता तेन्ना बारीक बारीक बहुजन समाजाचे जे रिटेल ट्रेड आसात ते पण सगळे बंद जातात. तेजे नंतर अशी कितलीशीच करप्शन आता इल्लीगल लिकर गोंयांत जाता आनी गोंयचो सोरो हो भायर राजस्थानचे पुलीस आनी खंयचे बाकीचे अरेस्ट करतात. गोंयचे पुलीस हो इल्लीगल सोरो अरेस्ट करपाक शकना गोंयांत जो मॅन्युफॅक्चर जाता तो. गोंयाचो एक्सायज मिनिस्टर कोण गोंयचो एक्सायज मिनिस्टर गोंयचो मुख्यमंत्री. जर इल्लीगल सोरो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता आनी तो भायल्या राज्यांनी पुलीस जर ताका अरेस्ट करता जाल्यार गोंयचे पुलीस आनी गोंयची सगळी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी खंय गेल्यो आणि ह्या स्कॅमाचेर ईडी येवन मुख्यमंत्र्याक अरेस्ट करून हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करनात. सो हे तुम्ही सिलेक्टिव्हली करप्शन चार्ज करतले. आज परिस्थिती हांगा घडली आझाद मैदानाचेर. आझाद मैदान आमचे लिडरांनी सांगलेल्या प्रमाणे गोंयचे लिबरेशनाचे सिंबल हे आझादीचे फ्रिडमाचे सिंबल आणि हो एक पब्लीक प्लेस जावन आसा जे जाग्यार लोक पिसफूल प्रोटेस्ट करूंक शकता आणि प्रेसाकडे आपले विचार जे आसा ते मांडूंक शकता. पण आज म्हाका दिसता इतलो दुर्दैवाची गजाल घडली की लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि विरोधी पक्षाचे आमदार इतले जाण हांगा आसतना सुद्दां मामलेदार कसलीच ऑर्डर दाखयनासतना आणि पुलीस भितर आझाद मैदानाचेर येवपाक सुद्दां आडोवपाक लागले. हो म्हाका दिसता फक्त दाखोवन दिता की हे बीजेपी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे परत परत पिशान काडटा लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणून म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आणि भाजपाकूच भंय पडला. त्या खातीर तांच्यांनी आता हो मार्ग धरला की आनी ऑपोजिशनाक उलोवपाकूच दिवपाचें ना प्रेसाकडे फक्त आपूण दिसपाचें. जशें गोंयान भाजपा भिल्या तशेंच म्हाका दिसता केंद्रान एक जाणटो ताका म्हणूंक शकना कित्याक तो जाणत आसलेले भशेन वागना पण ताचें वय जाल्लो आनी भयंकर भिल्लो एक हुकुमशाह बसला आनी ते हुकुमशाहाची जी लफडी इलेक्ट्रल बॉन्डाची सुप्रीम कोर्टान भायर काडल्या कशी ईडीन रेड मारल्या आनी रेड मारतकूच रोकडीच कशी ते कंपनीनी बीजेपीक हजारांनी कोटी रुपया दिल्या हे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरींच्यान जेन्ना भायर आयलें तेन्ना म्हाका दिसता तो भयाबीत जावन ताणें अरविंद केजरीवाल जो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री आसा आम आदमी पार्टीचो लिडर आसा ताका अरेस्ट केलो हे डायवर्ट करपा खातीर. अशें केन्नाच इतिहासान जमना की दोन मुख्यमंत्री जे इलेक्टेड आसा लोकांच्यान तांकां इलेक्शन कोड चालू आसतना तांकां अरेस्ट केला. इलेक्शन सेंटराचेर लोकसभा इलेक्शन आसतना एक म्हयनो देड म्हयनो उरलेलो आसतना तांकां अरेस्ट करता. आज ही परिस्थितीचेर
म्हाका दिसता प्रत्येक देशाच्या मनशांनी खरेंच भिवपाची गरज आसा, कित्याक हो आम आदमी पार्टीचेर किंवा काँग्रेसीचे अकाउंट फ्रीज केल्ल्यान काँग्रेस पार्टीचेर किंवा खंयचेच विरोधी पार्टीचेर हल्लो न्हय, हो देशाचे लोकशायेचेर हल्लो. हे फ्रीडम मेळपाक म्हाका दिसता शेकड्यांनी वर्सां आमचे फ्रीडम फायटर झगडले, कितलेशेच जाणांनी आपले बलिदान दिले आनी ताचे मागीरूच म्हाका दिसता 1947 आमकां फ्रीडम मेळ्ळा. ह्या आयज सगळे एकठांय जाल्या. रिजन जावन आसा एकूच की एक आमी इंडिया एअरलायन्साचेर हेजेर आमी आयज मुखार येयल्या. आतां तुमच्या दोळ्यान तुमी पळयलां आसतलें स्टॉप करपाक कारण कितें, ज्या ह्या मैदानार कोणाय येवपाक जाता, काय जरी तर मिटींग घेतले कितें घेतले परमिशन इज रिक्वायर्ड, ओके फायन, बट आमी मिटींग घेवपाक येयलो ना, पूण आमी एक सॉलिडिटी दाखोवपाक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. एकठांय जावपाक रिजन कितें, एकठांय जावपाक रिजन म्हणटा तें हें बाय अरविंद केजरीवालाक आयज अरेस्ट जाला थंयचे हेजेर आयज सगळे पार्टी आमी एकठांय जाल्या. पूण आयज तुमी जाणा आयज तर ह्या ग्राउंडार येवपाचें बंद कितें जालां तें, वी हॅव शोन द युनिटी. आयज सगळे ऑपोजिशन पार्टी एलायन्स जे इंडिया एलायन्सीचेर आमी सगळे एक जाल्या आनी एक जाल्या कितें जे युरेन विजयन सांगलां ते भाशेन. आयज तेका जाला फाल्यां दुसऱ्याक, म्हणटकूच जेन्ना हें दुसऱ्याक जावचें पयलें वो सगळें कितें एक्शन जावचे पयलें आमी एकठांय जावपाची गरज. पूण एक भिरांत पडल्या, जो मनीस भिता तो मनीस कितें करता, जायत्यो मिस्टेकी करता, कोणचो सपोर्टाक हा वो हें करपाक हा बरो मुखार वयता तेका स्टॉप करपाक पयलें लागता. ते भाशेन अरविंद केजरीवालाक आयज तेणी हे भाशेन हेजेर अरेस्ट करून दवरला, कित्याक तेका डिमॉरलायज करता, तेका जो मुखार वचप ना इलेक्शनाक. तुमी सांगा आमचे नॅशनल काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्राक कितले जाणांचेर मोदीन म्हणलेले 70,000 crores करप्शन हेजेर, पूण जे मनीस जे तेंचेर आसले ते मनीस आयज खूंय हा, आयज ते मनीस गव्हर्मेंटानूच हा. म्हणटकूच तें दाखयता अशें. हांवें काल एक एड पळयलेलो मोदी वॉशिंग्टन नो हे भाशेन जे सगळे मेशिनान जेन्ना पावले सगळे क्लीन जाले म्हणटकूच हो दाबो सगळ्यांचेर येतलो. आनीक हांव इतलेंच सांगता, हांव व्हडलेशे भाशेन दिना पूण इतलेंच सांगता, जे आयज आम आदमीच्या बरोबर आयज आमी सारखे मुखार तेजे बरोबर आमी आसा.